अँकर भाजपान आपल्या मुळाव्या समितीच्या वांगड्यांची बसका घेतली आणि येवपी राज्यसभा वेंचणुकेच्या उमेदवारांचेर निर्णय घेवपाचेर चर्चा केली। लोकसभा मतदान रणनितीचेरूय चर्चा जाली। भाजपान अधिकृत नावां दिवंक नात जाल्यार कांय दिसांनी तेय जाहीर जावपाची शक्यताय आसा। कोर कमिटीक वेगवेगळे विषय आसतले। एक राज्यसभेच्या इलेक्शन संदर्भात, राज्यसभेच्या इलेक्शन संदर्भात, तसेच लोकसभेच्या इलेक्शन संदर्भात आणि सरकार म्हणून जे आतापर्यंत फाटले 2-3 महिने जे काय केले त्यो आणि फुडें जे करपाक राज्यसभा खंयचे नांव संदर्भात नांव आयिल्लें आसा ते 2 दिसांनी डिक्लेअर करता। हांव तुका आत्तां सांगना, पण नांव जें आसा न्ही निर्णय ते ठरलेलें आसा ते फाल्यां 2 दिसांनी डिक्लेअर। असेंब्ली सेशन चालू जावपाचें। लोकसभेचे दोन्ही मतदारसंघा संदर्भात कितें स्ट्रॅटेजी वर्कआउट करपाक जाय हाजे चर्चा जाली आनी त्यानंतर ताजे जे कांय प्लॅन्स आसा न्ही कशा तरेन स्ट्रॅटेजी वर्कआउट करून फुडल्या म्हणजे सावथाक आनी नॉर्थ कॅन्डिडेट आसा डिस्कशन जावना, पण इलेक्शन संदर्भात जो काय स्ट्रॅटेजी वर्कआउट करून वोट शेअर जे वाडोवपाक जाय ह्या संदर्भात मिटींग घेतलेली भारतीय जनता पार्टीची कोर मिटींग आशिल्ली। कोर मिटींगेन वेरियस इश्यूज डिस्कशन सातत्यात आसता। ओके, तशें वेगवेगळे पार्टीच्या ऑर्गनायजेशनल विशय 9 वर्सां पार्टीचे सेवा सुशासन गरीब कल्याण तेजे कार्यक्रम, ओके, पार्टीचे सरकार आणि पार्टी हेच्या मध्ये कॉर्डिनेशनचे विषय, लोकसभा राज्यसभा असे वेगवेगळे विषय जे आशिल्ले हे डिस्कशनान आशिल्ले। काल तुम्ही एक स्टेटमेंट राज्यसभा कॅन्डिडेटचेर वेगवेगळे हेजे डिस्कशन जाले, बट थोड्या दिसाच्या भितर आमी वयर कळयतले पार्टीक आणि पार्टी कडल्यान वयल्यान आमचो कॅन्डिडेट डिक्लेअर। गोवा 365 खातीर विलियन रॉड्रिगीस, सुभाशीश गोवेकार आणि निखिल जल्मी।